नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। राज्यात 3 दीस पावसाचो रेड अलर्ट। विंगड वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच। राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडल्यान इमर्जन्सी फोन नंबर जारी। मडगावात धोकादायक बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळून गाडयांची हानी। सुदैवान कोणाक कांय जालें ना। फर्मागुडी किल्ल्याचो कांय भाग कोसळपाच्या स्थितीत। पणजेच्या वट्ट 28 BLOंची तडकाफडकी बदली राजकी हेतान। CCPच्या वेंचणुकी खातीर नेपाळ्यांक मतदार करपाचो प्लॅन। उत्पलाचे बापूशाचेर बाण। बाळी आंदोलनातल्या 2 हुतात्म्यांच्यो 25 मेक 2 वेगवेगळ्यो कार्यावळी। मंत्री गावडेच्या गटाचो सरकाराच्या आदारान प्रेरणा दीस जाल्यार सभापती तवडकराच्या गटाचो स्वतंत्रपणान संकल्प दीस। कोरोना व्हायरसाविशीं निरीक्षण सुरूच। GMC आनी जिल्हा हॉस्पिटलात येवपी सगळ्या दुयेंतींची जाता चाचणी। गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी जावंक ना वाड। साथीरोग तज्ञ दोतोर उत्कर्ष बेतोडकराची माहिती। आणि ऑर्शल तळगावचे वादग्रस्त बांधकाम प्रकरण। आपाचे फुडारी पावले पणजे पोलीस स्टेशनात। DGPन सांगल्या उपरांत प्रकरणाची चौकशी करपाक PIन दाखयली तयारी। आता खबरो विस्तारान। हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला। 23 ते 25 मे मजगती गोंयांत भरपूर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फाटल्या 4 दिसां सावन गोंयांत मॉन्सून पूर्व उटंगराचो पावस पडटा। या पावसाक लागून पुराय राज्यात पावसा पयलींची कामाय अडकून पडल्यात, जाका लागून रस्ते उदकापोनात तुंबले आणि लोकांची बरीच धांवपळ जाल्या। मजगती राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडल्यान इमर्जन्सी नंबर जारी केल्यात। फाटली 4 दीस जाले गोंयांत खूप जोरान पावस पडटा आणि आयज परत एकदा IMDन रेड अलर्ट जो आसा तो आनीन 3 दीस वाडयल्लो आसा। म्हणजे 23, 24, 25 मे हे 3 दीस जे आसात ते IMDन आयज रेड अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्ले आसा। आणि तशेंच 26 आणि 27 हे जे 2 दीस आसात ते फुडले ते ऑरेंज अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्ले आसा। आणि तेजे फुडें 28, 29 हे येल्लो अलर्टान डिक्लेअर केल्ले आसा। म्हणजे हो जो पावस आसा तो पावस IMD फुडले आठवडोभर आसतलो असो IMDन अदमास घातलेलो आसा। आणि तेच बरोबर जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा तेणी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हेल्पलायन नंबर काडलेले आसात। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हेल्पलायन नंबर आसा तो नॉर्थ गोवाक लागून 0832 222 5383 तसोच 0832 242 6578 हे जे लँडलाईन नंबर आसा ते नॉर्थ गोवा खातीर पब्लिश केल्ले आसात। तशेंच साऊथ गोवाचो जो नंबर आसा तो 0832 2794 100 हो साऊथ गोवाचो केल्लो आसा। आणि तेजे भायर तालुका लेवल कंट्रोल रूम्स नंबर जे आसात तेवूय बीन आउट केल्ले आसात। सो आयची महत्वाची बातमी म्हणजे फुडले जे 3 दीस आसात ते रेड अलर्ट आसतले अशें IMDन अदमास घातलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरीश गांवकर पणजेसून। मडगावच्या गांधी मार्केटा लागसार आशिल्ले पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळ्ळो। 3 गाडयांचे लुकसाण जालें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत उटंगाराच्या पावसाचो सावर सुरू आसा। शुक्रारा उटंगाराच्या पावसाक लागून मडगावच्या गांधी मार्केट लागसार आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळपाची घडणूक घडली। सुमार 3 गाडयांचे लुकसाण जाले। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं ह्या इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्याचे थळावे सांगतात। सारको 5 मिनटां आसतना एक आवाज आलो धम्म करून। हांव हांगाच आसलेलो पेडा कडेन। दामबाबा कृपेन कोणाकूच डॅमेज जावना काय ना। आयज ही सगळी कृपा म्हणटा दामबाबाची। आयज फक्त ते 3 गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा। कोणाकूच कसलीच हे जे बाजार अशी फुल हे आसता पावस त्या टायमार पावस पडलो आणि ह्या सायडीन ही घडली। ही सगळी एक सगळ्यांक वाचयली। ही मोस्ट बरी दुर्घटना ती टळ्ळी। अकस्मात न्हू ते देंवला स्लो देंवला ते। हांव तेन्ना ताका हे करतना पडलें। हांवें मागीर म्हणलें ताका पडटा 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 म्हणलें पडोन ते आवाज येयला गाडयांचेर पडना तेन्ना आवाज येयला। तेजे पयलीं आवाज बी कांय ना ताचो स्लो पडला ते। कितले जाले सारखे एका लोक नाशिल्ले। लोक कोण ना फक्त गाडयो आसा। माली कोण ना फक्त गाडयोच ते 3 गाडयो आसा। हरशी रावतात लोक सकयल बी
सकल पण रावना, फक्त हमाली रावतात. आम्हाला होतं. हय, आनी कोण रावना, हमालीच रावतात. जिल्लोधिकाऱ्यांनी इमारत पुराय सील करपाचो आदेश दिला. बेगोबेग ही इमारत मातये बरोवन करतले अशें आश्वासन कोंडूक थळाव वचून थळाव आमदार दिगंबर कामत हांणी दिले. खाजगी इमारत आशिल्ल्यान मडगांव नगरपालिका कारवाय करूं शकना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. हे आता अनएक्सपेक्टेड जाला. मदीं एकदा बारीक पडिल्लो पळय, आतां ते व्हडले स्लॅब पडले आनी थोडे स्लॅब हँग जाता. हे आतां सगळे जाण येवन हांगा सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. एडिशनल कलेक्टर आहा, कोटवाळे आहा, SDM बर्वे आहा, म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आहा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर वेलिंगकर आहा, तुजो फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर आहा, पुलीस DYSP PI सगळे आसा. एक घालना की आसा ते पयलीं उडोवप, ब्रेक करून. ताजे खातीर ब्रेकर आनी तांकां कटर जाय. हे कटर अरेंज केल्ले आसा. संतोष जॉर्ज म्हणून जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां की मातशें तांकां हेल्प कर, आनी फायर ब्रिगेडी सांगलां थंय वचून कटर आनी हे घेवन यो तुगेलें ब्रेकर. ते हाडले जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो. हे सगळें उडोवचें पडटलें. आतांच उडयतले. बिल्डींग सील करतलो. कलेक्टर वील पास ऑर्डर टू सील द बिल्डींग टुडे इटसेल्फ. नोबडी बी अलाउड टू एंटर द बिल्डींग. कोणाचें सामान आसत जाल्यार ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडाचेर तांकां सांगलां इन इंटिमेशन इन एडवान्स कलेक्टर कॅन अलाव देम टू रिमूव. तांचे कोणाचे सिलिंग मशीन्स आसा कितें आसा हो रोड सगळो ब्लॉक करतले ते फॉर व्हेकल मुवमेंट. हांगा फक्त तुका पेडेस्ट्रियन ट्राफीक दवरता म्हटलं तांणी. पार्किंग बिर्किंग सगळें बंद करता. देन यू वील हॅव टू रायट टू द इंजिनियरींग डिपार्टमेंट, इंजिनियरींग कॉलेज टू आस्क फॉर द स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग. कितले बिल्डिंग्स आसा? लास्ट I think 2 years back portion had fallen. See the problem is पेपराक बरोवपाक आनी गाळी मारपाक आनी हें करपाक सोंपें. These are private buildings. These are not owned by municipality. So municipality is not directly responsible because there is a process. Collector and someone order them demolish. Can chief officer has guts to go and demolish this private building without informing the owner, without giving chance to the owner to demolish? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अंत्रुजमानातल्या फामाद फर्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून किल्ल्याच्यो भिंती कोसळपाक लागिल्ल्यान शिवप्रेमींनी तिडक उक्तायली. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें तांचें म्हणणें. फर्मागुडीच्या छत्रपती शिवाजी किल्ल्या कडेन गेले 3-4 दीस पडलेल्या पावसा खातीर हांगा उदक मोठ्या प्रमाणात सांठून उरलां आनी हे उदक सांठून उरल्या कारणान हांगा एक किल्ल्याचो कांय भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा. दर वर्सा हांगा शिवजयंती मोठ्या उत्साहान सरकार तर्फे साजरी केली जाता, पूण अजून पर्यंत सरकारान ह्या किल्ल्याची सौंदर्यीकरण करपाच्या कामा कडेन लक्ष दिलें ना अशें दिसून येता. ताका लागून शिवप्रेमी नाराजी व्यक्त करता. आतां हो भाग कोसळपाचो आसा आनी हेजे पयलीं कितलेशे भाग कोसळ्ळेले आनी मागीर ते नंतर रिपेरींग केल्ले आसा, पूण हो भाग आतां कोसळपाच्या मार्गार आसा आनी तो कोसळचे पयलींच तेजी रिपेरींग करचें अशें मागणी शिवप्रेमी करीत आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. पणजेच्या वाडटा 28 BLOंची जी तडकाफडकी बदली केल्या ती राजकीय हेतान केल्या असो आरोप उत्पल पर्रीकारान केला. घडये CCPच्या वेंचणुके खातीर नेपाळी मतदार हाडपाक ह्या BLOंचो विरोध आशिल्लो. पणजे मोती दोंगर नाशिल्लो तोच तयार करपाचो प्लान थळाव्या आमदाराचो आसा काय कितें अशी सणसणीक टिका करीत उत्पलान बाबुशाचेर बाण सोडले. जी 28 BLO मध्येच काढप आणि नवे घालप ही नॉर्मल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲक्शन अशें दिसना. हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सध्याचो आमदार आसा ताच्या सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा आनी हातून म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो ते कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सध्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे अटेम्प्ट्स खूब जाल्या, थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सध्याचे जे पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले.
आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप, कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जाली जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकारांचो वोटाची किंमत शून्य जातली. So I am very clear, we will be monitoring it. I will write to the Mamledar, we will write to the State Election Commission की हे फक्त आधार कार्डा सुद्धा ॲक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारखे स्क्रुटिनायज जावंक जाय आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा आमचो रेजिडेंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. We will be monitoring it आणि लीगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टिंग. वोटर्स आयले ते कॅन मॅनिपुलेट ते एक पणजे वन कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयान ते वोट बँक अशी ना हांव मोठी डोवर ना तशें कितें तरी तयार करप ते केलें अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर जस्ट बिफोर इलेक्शन फुडल्या वर्सा CCP इलेक्शन जातलें ताच्या पयलीं एक प्रत्येक बुथार 30 नांवां घालपाक मेळ्ळी जाल्यार the results can change. आदिवासी समाजाक न्याय मिळवून दिवपा खातीर 25 मे 2011 दिसा बाळी हांगा जाल्ले उठाच्या आंदोलनात दोगा तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप ह्या दोगा तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस म्हळ्यारूच 25 मे. आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान उठा संघटना हे दिसा प्रेरणा दीस मनयतले जाल्यार दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकर तांच्या बलराम शैक्षणिक संस्था आनी आदर्श युवक संघाच्या जोड पालवान संकल्प दीस म्हणून मनोवपाचे आसात. 25 मे हो दीस गोंयांत प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा म्हळ्यारूच 25 मे 2011 राजकीय आरक्षण आनी हेर मागण्यां खातीर बाळी जाल्ल्या आंदोलनात आदिवासी समाजाच्या दोग तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडिल्लो. मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप ह्या दोग तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. अंदू वर्सा आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान उठा संघटना 25 मेक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात प्रेरणा दीस मनयतले अशें उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी माहिती दिली. पारंपारीक पद्दतीन आमची नमन पद्दत जी आसा त्या नमन पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. गोंयच्या 9 तालुक्यांतल्यान उठा संघटने मार्फत हेजी जय्य तयारी चल्ली आसा आनी आमी आमच्या अपेक्षे प्रमाणे दर वर्साक ती उपस्थिती आसा. अंदू वर्साक सुद्दां पोरुच्या पेक्षा जास्त उपस्थिती आसतली कारण ह्या वर्सा आमी चड अशें टार्गेट केला युवा, महिला, विद्यार्थी त्याच बरोबर जे सरकारी नोकर आसात कारण आयतार पडटा 25 तारीख आयतार पडटा सगळ्यांक हो फ्री दीस आसा. आनी शिवाय गेल्ले अनेक वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत योजना घेतले बेनिफिशरी आसात, ST कॉर्पोरेशनाचे बेनिफीट घेतले आसात. हे हांकां सुद्दां आमी उलो मारलो आसा की तुमी आज किंवा जे सरकारी नोकर आसात भरती जाल्ले आसा प्रमोशन मेळ्ळें आसा ह्या सगळ्यांनीच एक आपल्यालो अर्द दीस मंगेश आनी दिलीपाच्या स्मरणार्थ तुमी हजर रावचे. दुसरे वटेन आदर्श युवा संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ह्या दोन संस्थांच्या माध्यमांतल्यान सभापती रमेश तवडकरान ह्या दिसा संकल्प दिसाचे आयोजन केला. बाळी आंदोलनाचो दीस म्हळ्यारूच संकल्प दीस आदर्श ग्राम आमोणे पैगीण हांगा मनयतले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले. 25 मे हो दीस आमी आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी आमी केन्नाच विसरूंक शकना कारण मंगेश गांवकर हो आमच्या आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचो एक संस्थापक सदस्य आणि दुसरो केपेंचो आमचो दिलीप वेळीप ज्या दोग जाणांक सांगली की वाडीच्या आंदोलनात 25 मे ह्या दिसा जे शहीद जाले तांकां आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ज्या दोन्ही संस्थाचे मंगेश गांवकर हो सभासद मंगेश गांवकर हो आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष म्हणून आमी ह्या दिसाच्या निमित्तान संकल्प दिन मनयत आसतनाच तांची श्रद्धांजली त्यांची यादी करत आसतनाच एक संकल्प एक मोठें अभियान आमी फुडें करपाच्या जीवनांत आसा न्ही आमी एक संकल्प घेतलो आसा आणि तो आजच्या दिसाक म्हणजे 25 तारखेक प्रारंभ जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
कोरोना व्हायरसाविशीं आमचें निरीक्षण सुरूच आसा। जीएमसी आनी जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी सगळ्या दुयेंतींची आमी चांचणी करतात अशें साथी रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकर हांणी सांगलें। गोंयांत सध्या एकूच कोरोनाचो दुयेंती सांपडला। सध्या तरी गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर हांणी सांगलें। कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग परत सुरू जाला। भारतात कोरोनाचे कांय दुयेंती सापडल्यात। गोंयांत फाटल्या दिसांनी जीएमसीत 70 वर्सांचो कोरोनाचो दुयेंती सापडलेलो। कोरोना व्हायरसा विशीं आमचें निरीक्षण सुरू आसा। जीएमसी, जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच भलायकी केंद्रांत येवपी दर एका दुयेंतीची चांचणी करतात म्हूण साथी रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकर हांणी सांगलें। भलायकी केंद्रांतले दोतोर थंडी आनी तापाची लक्षणां आशिल्ल्या दुयेंतीचो डेटा एकठांय करतात। हाका लागून कोरोना दुयेंतीच्या आंकड्यात वाड जाल्या काय ना हाचेर आमी लक्ष दवरून आसा अशें बेतोडकर हांणी सांगलें। सध्या गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्श बेतोडकर हांचें म्हणणें। कशें आसा ना, आमचो सर्वेलन्स इज थ्रू आउट अवेलेबल, म्हणजे थ्रू आउट द इयर चालू आसता। ओके. आनी सर्वेलन्सान आमी कितें करता, मोर ऑफ एक तर लॅबोरेटरी सर्वेलन्स चालू आसा आमचो। ओके. वेर एवरी एडमिटेड केस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड जीएमसी ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस दे आर टेस्टिंग। इन केस जर कोविड, स्वायन फ्लू असले केसीस जर वाडटा आनी एडमिशन जर वाडटा जाल्यार आमकां थंयच्यान कळटा। सो सेकंड थिंग वीच हॅपन्स इज लायक देर इज समथींग कॉल्ड इन्फ्लुएन्जा लायक इलनेस। जितले आमचे पेरिफेरीन डॉक्टर जे आसा न्ही हेल्थान सगळे, ते जितल्यो आतां थंडेच्यो हें पळयता आमचे पेशंट्स, ते अपलोड जाता ऑनलायन। सो तेजो ट्रेंड कसो आसा तो पळयता। म्हणजे कोविड जर आयलो जाल्यार तो ट्रेंड वील स्टार्ट इन्क्रिजींग। सिवियर जसो थंडी आसता तेका जाता पळय न्ही, ताका सिवियर ज्यो केसीस आसता ताका म्हणटा आमी सारी, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ILI म्हटल्यार इन्फ्लुएन्जा लायक इलनेस आनी सारी म्हटल्यार सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ताजोय बीन सर्वेलन्स चालू आसता थ्रू आउट द इयर इरिस्पेक्टीव ऑफ कोविड। सो हाजे वयल्यान तरी आमकां आतां केसीस वाडल्या अशें दिसना। पूण तरी पूण लोकांनी खबरदारी घेवपाक जाय। म्हणजे केन्नाय फ्लू हें येता, थंडी जाता तेन्ना दे हॅव टू टेक तेंचे प्रिकॉशन्स एज वेल एज लागींच्या डॉक्टरा कडेन जाता इतले बेगीन वचपाक जाय। हें चालूच आसपाक जाय। नाव एक जीएमसीन केस मेळ्ळ्या, ती टीबी चेस्टान एडमीट आशिल्ली म्हटलें पळय न्ही। ओके. ती एकूच 70+ इयर्स ओल्ड जो आशिल्लो पळय न्ही, ती एकूच केस सध्या। आनी वी वील कीप आवर हें सर्वेलन्स इन प्लेस। ना कशें आसा पळय, कोविड एक्चुअली इफ इट्स सिजनली रायज न्ही जाल्यार दे वील बी नो गायडलायन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया। ओके. बट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्रॅक्स कोविड ऑफ ऑल स्टेट्स। सो खंय अशी जागा जाय जाल्यार वील गेट सम गायडलायन्स फ्रॉम देर। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर। ऑर्शेल तळगावच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकरणात आमदार आणि आपाची फुडारी सेसिला मतीं जाल्ल्या वादाच्या फाटभूंयेर आपाची फुडारी सेसील हांणी बुधवारा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। ह्याच प्रकरणाच्या तपासणे विशीं जाणून घेवपा खातीर शुक्रारा पुलीस स्टेशनात जमिल्ले कडेन तांकां पुलिसांनी आडायले। मात डीजीपीक कळयल्या उपरांत रोखडेच ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाची तयारी पीएन दाखयल्ल्याचें आपाचो फुडारी अमित पालेकरान सांगलें। ऑफेन्सिबल ऑफेन्स आसतना ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जावना तेन्ना म्हाका सांगलें की इन्क्वायरी चालू आसा। दे वर बिझी विथ वायस प्रेसिडेंट विजिट म्हणून। लॉ टेक्स बॅक सीट व्हेन दीज डिग्निटरीज विजिट। दॅट इज अनफॉर्च्युनेट की पुलीस स्टेशनां काम करपाचें बंद जाता काय व्हेन डिग्निटरीज कम टू द स्टेट। देन वी डोंट वॉन्ट डिग्निटरीज कमिंग टू आवर स्टेट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर पयलींच फेल जाला आमचो। लॉ एंड ऑर्डरची परिस्थिती अशी जाल्या, अशें आसून जर डिग्निटरीज आयल्या कारणान जर पुलीस स्टेशनां फंक्शन जावपाक शकना जाल्यार कित्याक जाय आमकां ते डिग्निटरीज। म्हणजे फाटले जर 3 दिसांनी मर्डर जाल्लो जावं आनी कितें जाल्लें घटना अनपेक्षीत घटना घडलेल्यो जाल्यार कितें जावपाचें पुलीस स्टेशन वुडंट हॅव फंक्शन। ऑर इज इट दॅट MLA इज इन्वॉल्वड, एक पंच मेंबर इन्वॉल्वड म्हणून हें चल्लां। इट इज अ बिग क्वेश्चन। आय थिंक पीपल ऑफ गोवा शूड डिसायड फर्स्ट। ताणें आमकां आज एक अश्योरन्स दिला की within next 24 hours he will initiate action and do act as per law, including intimation to disaster management who have refused to come there. Deputy collector पहिले दिसा जेन्ना उदक व्हांवतालें तेन्ना आयलो, तेच्या मागीर डेप्युटी कलेक्टर थंय आनी परतो पांय दवरूंक ना, मामलेदारांनी ते पांय दवरूंक ना खंयच्या ऑथॉरिटी तर पांय धरला। कारण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कम्स अंडर होम तुमकांय खबर आसा आनी दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची ती तुमकां खबर आसा। सो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इज नाव फॅमिली ownership of a minister, and that is why disaster management is also not taking action. So this is a shame that the home minister and BJP जे सांगता की बाबा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असली बेटी बचाओ
Beti Padhao, when a woman who's educated is standing and voicing up when illegalities are happening in Talegaon, land filling, field filling, hill cutting zata, they are criminals. But we are called as criminals. Amka bai dola as victims. To see Goa reach this stage is a shame, and who has elected these people are you all very well know. दिवचलच्या बाजार संकुलात पावसाची गळती कायम आसा. फाटले सेगीत 3 दीस दुमशण घाल्ल्या आडवेळ्या पावसा वेळार वेपाऱ्यांक हे गळतेचो वायट अणभव आयलो. पावसाचे गळतेक लागून आमी धंदो कसो करचो असो प्रश्न वेपारी उक्तायतात. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या बाजार संकुलांत साबार समस्या आसात. फाटल्या 3 वर्सांत तर ह्या प्रकल्पान पावसाचे गळतेचे गिराण लागला. नेटाचो पावस पडटकीच प्रकल्पाच्या पाख्यांतल्यान पत्र्यांतल्यान उदक गळपाक लागता. ताका लागून सामान भिजून व्यापाऱ्यांचें लुकसाण जाता. उदका पासून बचाव करपा खातीर व्यापाऱ्यांक बालद्यो आनी हेर आयदनांचो आदार घेवचो पडटा. उदकाक लागून ग्राहक निसरूनय पडटात अशें व्यापाऱ्यांचें दुखणें आसा. बाजार संकुलांतले हे समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय काडचो अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आसा. दुसऱ्या वटेन ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालतले अशें पालिकेन सांगलां. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्प संकुलात सध्या व्हडली समस्या निर्माण जाल्ली आसा. ही समस्या म्हळ्यार ह्या मार्केट संकुल प्रकल्पाक पावसाच्या गळतेचे गिराण लागिल्ले आसा. फाटल्या सेगीत 4 दीस पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून ह्या प्रकल्पात सध्या व्हडा प्रमाणात पावसाचें उदक गळटा. देखून बाजार संकुलांतले वेपारी आनी बाजारात येवपी ग्राहकांक व्हडली मोठो त्रास सोंसचो पडटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 वर्सांच्या मार्केट प्रकल्पात ही गळतीची समस्या आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं थळावे नगरपालिकेक कळोवन लेगीत ह्या मार्केट प्रकल्प संकुलाच्या पाख्याची दुरुस्ती करपा कडेन आड नदर जाल्ल्यान अजून ही समस्या व्हडा प्रमाणात जाल्ली आसा अशें कांय वेपाऱ्यांनी सांगलें. पावसाची गळती सुरू जातकीच सामानाचें संरक्षण करपा खातीर बादल्यो नाजाल्यार हेर आयदनां दवरची पाळी येता अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगलें. कांय ग्राहक उदकाचेर निसरून पडपाच्यो घडणुको लेगीत घडटात अशी म्हायती कांय विक्रेत्यांनी दिली. मजगती हे विशीं दिवचल पालिके कडेन संपर्क केलो तेन्ना सध्या पावसाचो नेट आसा. पावस कमी जातकीच ह्या उदकाचे गळतेचेर उपाय काडटले अशें नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी सांगलें. आतां पळोवचें पडटलें ह्या बाजार संकुल प्रकल्पाच्या पाख्याची दुरुस्ती केन्ना जाता आनी वेपारी तशेंच ग्राहकांक थाकाय केन्ना मेळटा ती. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नावेली वाठारांत आशिल्ल्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाक गळती लागल्या. ह्या स्टेडियमाच्या चप्पलांतल्यान उदक गळटा. हाका लागून ह्या स्टेडियमांत खेळपी भुरग्यांक धोको निर्माण जाला. गळतेक लागून खेळगड्यांक सराव करपाक मेळना. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. बीजेपी सरकाराचो डेव्हलपमेंट मॉडेल आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेल म्हणटा पळय आमकां सगळे कडेन दिसती पडपाक लागला. हांगा आतां आमी इंडोर स्टेडियम मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम पळय नावेली आसता कलमर वाडटा मडगांव पडटा. हांगा आमी पळयता पळय हो जो इंडोर कोर्ट आसा ते पावसान लिकेज जावपाक लागला. रुफांतल्यान उदक येवपाक लागला. सो आनी प्लस हे जो फ्लोर आहा तो सुद्दां पेड्यार जावपाक शकता कित्याक इट इज ऑफ वुडन. आनीक आतां भुरग्यांक खेळपाक मेळना. जे आमचे हांगा येताले खेळपाक बी तांकां मेळना कित्याक स्लिपरी जाता एकदां उदक पडटकीर. सो कसले सुमार हे मेंटेनन्स चलता हाजे. सो हाजे रवींद्र भवना भशेन हाजे बी एन्युअल मेंटेनन्स जातले काय म्हण रिफर्बिशिंग म्हणटा ते कोट्यांनी कोटी रुपया मोडपाचे हो प्रोग्राम आसा काय म्हण बीजेपीचो. सो हो एक प्रश्न निर्माण जाता. सो हांगा सांगपा म्हळ्यार फक्त पयशे कशे मोडपाचे पब्लीक फंड्स कशे भशेन स्पेंड करपाचे आनी विवाड करपाचे होच बीजेपी सरकारांतल्यान आमी शिकपाक शकता. सो हाजेर लक्ष घालचें डिपार्टमेंटान ताकी आमच्या भुरग्यांक जो स्टेट फेसिलिटी प्रोवायड केला तो सारको यूज जावपाक.
अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून खुबशे जाग्यांनी लिकेज ही जाल्ली आसा. आमी पळयलां की रवींद्र भवन जावं नवें बांदिल्लें काणकोणचें रवींद्र भवन हांगा लिकेज जाल्ली आनी थंय मागीर सांगलें की थंय मेंटेनन्स जालना प्रॉपर, ताका लागून लिकेज जाता. आनी आतां आमी सद्याक आसात आनी एक ताजमहल गोंयचो, तो म्हणजे हो SSG ग्राउंड मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम. आनी हांगा जो मेन कोर्ट आसा तातूंत भितर बास्केटबॉल, हँडबॉल, बॅडमिंटनाचे 5 कोर्ट आसात. अश्यो गेमी, वेगवेगळ्यो गेमी हांगा इंडोर खेळ्ळ्यो वतात. पूण सद्याक हांगा लिकेज जाल्ली आसा आनीक हांगा सद्याक लिकेज ती हाडोवपाक लागून कांय कडेन बालद्यो लायिल्ल्यो आसात, तुवाले घाल्ले आसा. पूण ही जी लिकेज ही बालद्याक आनी हाका थांबना आनी ती सगळी लिकेज जी आसा ती जमनीर पडटा, फ्लोरार पडटा आनी हो फ्लोर सद्याक उदकान भरिल्लो आसा. सद्याक हे पावसाचे पयलीं हें प्रकरण अशें जाल्लें आसा. हें कितें नवेंच न्ही, हाजे पयलीं अशें करून लिकेज जाताली. पूण आतां हाका बेगींतल्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. आतां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हांगा कितली दखल घेता तें पळोवपाचें आसा. आनी बालदी लायल्या तातूंत भितर सुद्दां भायर उदक पडटा, कारण ड्रॉप खंयच्यान येता हो कळना. सो ह्या फ्लोराक सद्याक ऑलरेडी हांगा उदक ह्या फ्लोराचेर जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव प्रभू मांद्रे. सांतिनेज वाठारांतल्या आपटेश्वर गणपती देवळाच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या तळयेंत बुडून एकल्याक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या तळयेंत 2 तरणाटे न्हावपाक गेल्ले, मात हे दोगूय उदकांत बुडपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी तांकां वाचोवपाचो यत्न केलो. ह्या यत्नांत एकलो वाटावलो जाल्यार दुसऱ्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. आयज सांतिनेज सावन एक दुखद अशी घटना येयल्ली आसा. आपटेश्वर गणपती मंदिर सांतिनेज जे आसा तेजे फाटल्यान एक तळें आसा. ह्या तळ्यान हे जे तळें आसा ते मेन म्हटल्यार फक्त पावसाळी सिजनान हे तळें भरता आनी हे पणजे वाठारान जेन्ना हे तळें भरता तेन्ना खुबशे लोक भोंवतणचे लोक हांगा न्हावपाक वतात. आनीक तितून भितर आयज 2 जाण भुरगे, तरणाटे भुरगे थंय न्हावपाक गेल्ले आनी दोगांनी जेन्ना उडी मारली तेन्ना दोगांय बुडपाक लागले. तेंचो आवाज आयकून थळाव धांवन येयलो आनी थळाव्यान थंय तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण दुर्दैवान एकल्याची मृत्यू जाली आनी एकल्याक सुरक्षीत भायर काडपाक थळाव्याक यश मेळ्ळें. हितून भितर आयज हे जे मरण जाल्लें आसा ते भुरगे खंय काल सुद्दां ते थंय न्हावपाक येयल्ले आनी तोच थळावो जो तांकां वाचोवपी आशिल्लो तेजे म्हणण्या प्रमाण तो म्हणटा की तांकां काल थंयच्यान धांवडपाचो सुद्दां प्रयत्न केल्लो आनीक तांकां परत येवनाका म्हणून सांगलेलें. पूण खंय तरी एक न्हावपाचे उमेदीन हे भुरगे थंय पावले आनीक तितून भितरलो एक भुरग्याचें आयज मरण जालें. सो आयज म्हत्वाची बातमी म्हणजे आपटेश्वर गणपती मंदिर हेजे फाटले तळ्यान आयज एक भुरग्याक मरण पावलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरीश गांवकर पणजेसून. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.